bari 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 shikari ma baba 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 balari kari baha kari kari mam kari kalari kari di baba 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 mama bari 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 kari kalari kari baba 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 balari mama mi rikra kari 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 kaushila ra 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 papa papa bari bari baushila ra ra kalari kari bari 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 kari man kari shila kalari kari bari 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 bahasa kari kari maha kari papa bari papa bari 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 puri baha baba lari ma baba mama mama ma shikari bari 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 kari kalari bona kari man kari kalari kari ba odi kari mari iti bari mama bari 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 kalari bona kari man kari ka o shikari bari baba mama 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 lari sa kalari kari bari mama bari iti bari papa bari mama shila mama shikari bari 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 iti bari 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 shila ra ra kari ra bari ra bari ra bari 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 bahantari kari baha ra kari mari bari 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 kari ma baba mama 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 shikari bari 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 ka talari kari mam kari kari bahari kari maha shikari ba kari kari bahantari kalari kachin tum talari chisha shit Praise baba God. Hallelujah. 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 Okay. the Lord. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Papa chani povitat mechena vi amen. Mogala Papa, yavarta bela pasoto ami tukar ganitaum. परत आमकां आयत्या दिसा परत ह्या माध्यम आमकां संगात हाडलाय तुजे उतार शिकोवंक पवित्रत्म्या तूं आमचो कुमकदार आनी मजतदार जावन आसाय तूं आमकां कुमक करताय तूं आमकां शिकयताय ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता आयच्या दिसा आमी कितें उतरां वरवीं नियाळ करता त्या उतरांत असले सत तुवें आमकां उगड्यापे करच्या पासत आनी ती सताची वळख आमच्या जिवितांत पाळो कुमक करच्या पासत आमी तुका अर्गां दिता आणि ते उतार आमच्या जिवितांत मात न्हय हेरांकी दिवंक हेरांच्या जिवितांत उजवाड दिवंक फाव करच्या पासत अर्गां दिता अशे एकल्यांनी तुवें जे जिवितांचे उतार स्विकार करूंक हर एकल्याचे भावचे आत्मीक दोळे उगडल्या पासत अर्गां दिता अशे एकल्यांनी तुजे उतरांत येवन जिवितांत अनुभव करून तुज्या नांवाक महिमा दिवन मागता हे मागणें करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मार्फत आमेन Amen. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. 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 Okay, praise God. आम्ही वता लास्ट हप्त्यांत आमच्या मनाचे झुज या विशयांत आम्ही शिकल्या आम्ही देवाचे उतार घालून इल्ले रिविजन करचे तर रोमाकारांक बरिल्लो 12वो अध्याय पयली आनी दुसरी वळ जालेत गी प्रेज गॉड नंतर ह्या दोन संख्येन आम्ही जायते शिकोवंक आसा प्रेज गॉड हालेलुया 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 पवित्र आत्मा आमकां शिकयता स्वताची आम्ही लास्ट टाइम नंतर आम्ही शिकल्या कितें बरयलां तर वास सिस्टर प्रेज गॉड देवान आमचे वयर दाखयलेल्या ओळखा कुळतीचो उगडासकाण हांव तुमचे लागीं दाखयतां ताका मानता एक पवित्र आनी जिवे बलिदान जावन तुमकां तुमी देवाक समर्पण दी जाय हें जावन तुमचें आत्मीक बलिदान प्रेज गॉड हांगा पळया तर भावानो देवान आमचे वयर दाखयलेल्या ओळखा कुळतीचो उगडासकाण हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता ताका मानता तसले एक पवित्र आनी जिवे बलिदान जावन तुमकां तुमी देवाक समर्पण दी जाय हे जावन तुमचे आत्मीक बलिदान आमी ह्या विशयांत पर शिकल्या जायते जण आत्मीक बलिदान म्हणटाना देवाक आपणाची कूड समर्पितात जाल्यार तांच्या जिवितांत तांकां देवाचो काय म्हणटात एका रितीचो चड आनी चड आशा आसा देवाची सेवा करी देवाच्या एकवटांत ती आसात उतरांत वेळकसितात मागण्यांत वेळकसितात ह्या उतरा प्रमाणे कितें जाता म्हणल्यार तांची कूड तांणी देवाक समर्पणचे म्हणल्यार तांणी चिंता थोड्या पटी ही कूड हांवें दंडोवची ह्या कुडीक हांवें पिडा आयल्यार ती सोंसची ह्या पिडा हांवें मागून घेवची त्या अर्थान घेतात त्या देखून असो आमी सारको अर्थ समजना जाल्यार आमच्या जिवितांत आमी
समस्याक पडटा हांव कित्याक हांगा काय म्हणटा देवान आमचे वयर दाखयला ओड खाकोडीचो उगडास कर देवान आमची खाकोड केल्या वैगी खाकोड म्हळ्यार कितें जे कितें फावो आसा देवान ते आमकां दिवन आमकां शिक्षा मरण फावो आसले पूण देवान आमकां दिवना ताणें खाकोडीचो उगडास दवरला कारण हांव तुमचे लागीं प्रार्थीता ताका मानता तसले एक पवित्र आनी जिवे बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिजय हे जावन तुमचे आत्मीक बलिदान आमकां गोत्ता बलिदान म्हणटाना पयल्याच्या काळार कितें बली दिताना ही मनजातीक दिताली त्या बलिदाना वेळार ती मनजात काले जाता मरताली हेरां बसत भेटयताली तांचे पातकाचे बलिदान मुस्ताचे प्राजीत मुस्ता बलिदाना भेटयताली चडावत काले बलिदान करताना ती काले जाता मनजात मरताली खंयच्यार पोरण्या सोल्यार आनी हेरां बसत ती बलिदान दिताली पूण सोल्यार कितें जाला म्हळ्यार पळय हांगा नवे सोल्यार कितें जाला म्हळ्यार एक मिनिट ताका मानता एक पवित्र आनी जिवे बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिजय खाली म्हणटा देवाचे तर नव्या टेस्टमेंटांत आमी आमकांच देवाक जिवे बलिदान म्हणटा जिवे देवाक आतां मेल्ले बलिदान नाका कशें पोरण्या सोल्यार एक बलिदान भेटयताना बली ती काले दिताली या मनजात ती मरताली आता देव अशें येता ताका मेल्ले बलिदान नाका ताका जिवे बलिदान जाय जिवे जिवे बलिदान आनी काले म्हणटा तसले एक पवित्र आनी जिवे बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिजय हे जावन तुमचे आत्मीक बलिदान म्हणटा पण हांगा आत्मिका विशयान उलयता पूण आमकां गोत्ता आत्मीक म्हळ्यार एक आनीक एका सोंपेपणी सांगचें जाल्यार दोळ्याक दिसना आत्मीक स्पिरिच्युअल म्हणटात आत्मीक बलिदान पूण हांगा देव काल अशें येता म्हळ्यार आत्मीक बलिदान दिजें जाल्यार ही कूड कूड म्हणल्यार फिजिकल आमची वैगी दोळ्याक ही कूड दिसता ही कूड तुमी आत्मीक बलिदान जावन समर्पिया म्हणजे अनेक रितीन आमी अशें समजून घेत ही कूड आत्मीक बलिदान म्हळ्यार ही कूड इम्पॉर्टंट आमकां ही कूड आमी खाले करूंक आसा देवाक आत्मीक बलिदान जायचें जाल्यार कितें देवान आत्मीक रितीन आसा आमच्या कुडींत आमच्या जिवितांत अनुभव करीचे जाल्यार ही कूड इम्पॉर्टंट कुडी मुखांतर मात्र आमकां ते अनुभव करूंक जाता आमचे पंचेंद्रिया जावन दी आमची जीव वापरून जावन दी हर एक त्या देखून जीव बलिदान जावन आमकांच समर्पण दिचें म्हणटा आत्मीक बलिदान हे तुमकां पॉयंट समजले की गोत ना म्हाका पण आत्मीक बलिदान आत्मीक म्हळ्यार स्पिरिच्युअल पूण देव अशें ताकाले तुमकांच तुमी समर्पण दिचें आमचे कूड म्हळ्यार फिजिकल बॉडी वैगी फिजिकल वैगी दोळ्याक दिसचें देवाक समजता की समजले विषय हे पॉइंट तुमकां वय ब्रदर वय 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 कूड फिजिकल दोळ्याक दिसली पूण देव काल अशें येता आमी देवाक समर्पण हे जावन तुमचे आत्मीक बलिदान ते जाल्यार ही कूड आमी देवाक भेटोवन दिता ती स्पिरिच्युअल आत्मीक बलिदान जाता आतां एग्जाम्पल दिवचें जाल्यार जेजून आपणाची कूड आमच्या बसत समर्पली त्या देखून कितें आसा त्या ताच्या आशिर्वाद बेसांव आमी जोडल्या वैगी पुरो आत्मीक आसा स्पिरिच्युअल त्याच रितीन आमी आमची कूड आमच्या स्वार्थाक मराचे आमी आमच्या सेल्फाक मरोन ही कूड आत्मीक रितीन आमी देवाच्या कामाक वापरल्यार आमच्या जिवितांत ही देवाची महिमा आमी पळोवंक जाता प्रेज गॉड हालेलुया 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 त्या देखून कशें जेजून येवन बलिदान आपणाक भेटयले त्याच रितीन आमची बलिदान आमकां वता बलिदान म्हळ्यार अर्गां दिवंक आमकां इजी वयली थँक्स गिवींग अर्गां दिवंक पूण बलिदान म्हळ्यार सॅक्रिफायस करीचे जाल्यार ते खाले जायचे आपणाच्या स्वार्थाक मराचे वैगी आतां एग्जाम्पल सांगचें जाल्यार एक आवय एक भुरगें आसा न्हिद जर तर एक भुरगें त्या तापान न्हिदल्या वेळार भुरग्याची आवय खाले करता आपणाची न्हीद सॅक्रिफायस करता वैगे ताका म्हणजे सॅक्रिफायस म्हळ्यार तिकाय जाय न्हिदोंक बट त्या भुरग्या बसून कालें करता ताचें जतन घेवचें बसून ताका पळोवचे खातीर आपणाची आशा आपणाचे बरेपण सोडून त्या भुरग्या बसून ताका म्हणजे सॅक्रिफायस बलिदान तशेंच जेजून संवसाराक येवन कालें केलें ताणें ताचें बरेपण पळोवना आमचें बरेपण पळयलें आमचें बरेपण पळोवन आमकां बाचावी जोडच्याक आमकां बापा ते राजी करच्या बसत बापा ते एक करच्या बसत
आमच्या शिरापांतल्या शिरोंच्या बसवतो त्याच्या गायने गुण करच्या बसवतो आमच्या आशीर्वादाने बेसावाने बरच्या बसवतो त्याने काय केलंय आपणाक बलिदान जावन देवाक भेटयलो देव तेस्सा आज आमच्या मुखांतरी तेस्सा शेता कित्याक म्हळ्यार देवाक जाय आमची कूड ही कूड असल्यार मात्र आमी एका काड्या जावन एका काडे वचूंक जाता ही कूड देव शेता त्या देखून देव अशें ना ही कुडींत तुम्ही समस्यार आसा जे पिड्यार आसा जे म्हण अशें ना जिवे बलिदान जाय ते आमचे ते मस्त जाणे रॉंग थिंकींग आसा ही कूड हांवें समापूनचे म्हणल्यार हांवें कूडीक जग दोनचे दंडोनी करचे या जे देवाडे मागून सांगूची पिडा म्हाका दी हांव इल्लो सोंसता त्या रितीन न्ही त्या रितीन नाका देवाक देवान कितें केलां बलिदान ते आमच्या जिवितान आमी अनुभव करीत जाल्यार परत आमी कूड ताका आमी आत्मीक बलिदान जावन आमकांच आमी ताका समर्पणूक दिजे प्रेज गॉड हालेलुया 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 व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट बलिदान म्हणले शब्द व्हेरी इम्पॉर्टंट सॅक्रिफायस कशें अब्रामान आपल्या पुताक सॅक्रिफायस केलो तसो मोगो शब्द ताका मोग आसलो मोग ना म्हणनी पूण देवा खातीर देवान कितें सांगलां ते करूंक तो फाटी सरलो ना कळ्ळें न्ही आमची मोगां असचे एखाद्या व्यक्तीक आमी सॅक्रिफायस करता ताका म्हणटा सॅक्रिफायस बलिदान म्हणटात ताका म्हणटा अर्गां दिवंक इजी खंयचे आमी अर्गां पूण अर्गां बलिदान करूंक बलिदान म्हणटाना ती काल आसा सॅक्रिफायस आसा जे कशे पयल्याच्या काळार मनजाती आपणाची जीव दिताले पूण आतां आमी जीव दिचे म्हणना आमी आमकांच समर्पित आमकांच काय कितें आत्मीक बलिदान जावन देवाक समर्पिचे पूण आत्मीक बलिदान जावन ताका समर्पिचे जाल्यार ताका मुखार कशें करीचे म्हळ्यार देवान आमकां कळीत केल्या पळय आमी मुक्ली काले म्हणटा प्रेज गॉड ह्या संसाराची एक मिनिट ह्या संसाराची साल तुम्ही आदारी नाका बदलाक तुमची मनां नवी जावं तुमचे जिणेचें रुपांतर जावं तवळ तुम्ही देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतल्यात आनी खंयचें बरें देवाक मानता तसलें आनी संपूर्ण म्हूण तुम्ही समजून घेतल्यात प्रेज गॉड आमी आदल्या फाटी आमी शिकल्या पळय हे वाक्य केल्यार कंटिन्युटी आसा तुमी इंग्लीश बायबल अँड या देन म्हणून येता कंटिन्युटी त्या देखून एक वाक्यार आमी रावल्यार जायना त्या देखून आमी ते आत्मीक बलिदान जावन समर्पिचे जाल्यार हे इम्पॉर्टंट फर्स्ट ऑफ ऑल ह्या संसाराची साल तुमी आदार येतात म्हणटा डू नॉट कन्फर्म दीस वर्ल्ड कळ्ळें की म्हळ्यार संसाराची साल म्हळ्यार आमी लोकांक दुसरोंक जायना संवसारान थोडे रुल्स रेग्युलेशन पुराय केल्यात आतां एग्जाम्पल जावचे सांगता जाल्यार आतां चेडे काजार जावचे या काजारा भायर संबंध हे सगळ्यांनी आतां काय जाला एक सामान्य जावन गेला वयगे संवसारांत कांय जायना त्या रितीन त्या देखून म्हणटात चलयो पुरो संवसाराची साल तुमी आदार नाका म्हणटा देवाचे उतर एक्चुअली मनीस बरो मनीस काले गेला म्हळ्यार थोडे संवसाराची साल आदार नासात आतां एग्जाम्पल दिवचे जाल्यार थोडे खंयचे फिल्मां खंयचे काले पळोवन तांणी केल्ल्या बरी करूंक येता तांचे फॅशन जावन दी तांचे स्टायल जावन दी या हाताक टॅटू घालचे जावन दी अरे एक मस्त डिझायन काले अरे तुमकां गोत्ता ते अरे एक सांगचे जाल्यार पूण ताका म्हणटा देवाचे अवतार तुमी खाली अर्ग तुमची कूड आहा पळय आत्मीक बलिदान जावन खाली बेठेल्यार पावना पूण ताचे संपूर्ण रिजल्ट तुमच्या जिवितांत तुमी अनुभव करीचे जाल्यार तुमी ह्या संवसाराची व्यक्ती कशे जियेतात ह्या संवसाराक लागून संवसार काले एट्रॅक्शन करता या दोळ्याक काले दिसता त्या वस्तूचेर अवलंबून आसा त्या प्रमाणे जियेल्यार जायना ताका म्हणटा ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात बदलाक तुमची खाले जावं मोना नवी जायची म्हणजे चिंता बदलाची म्हणजे थिंकींग नवें जायचें म्हळ्यार केदाळा हांव जेजू स्वामी जेजू क्रिस्त चडवणार म्हूण हांव स्विकार करता त्या सगळे हांव नवो व्यक्ती जाता या नवी रचना जाता ती आत्म्यान जाता तशेंच कितें आत्म्यान आसलें म्हणजे जिवितांत आमी अनुभव करीत जाल्यार म्हणजे मोनाची नवसानी मोनाची चिंता बी देवाच्या उतरा प्रमाणे हांवें बदलूनचें व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट जर तर म्हणजे चिंता बदलना जाल्यार म्हणजे जिवितांत हांवें आत्मीक बलिदान जावन देवाक भेटयत जाल्यार देवान दिली भलायकी जावन दी ताची ग्रेस्त काय जावन दी शिरापांडे सुटका जावन दी अनुभव करूंक जायना
जायते फावटी हांवें त्या देखून सांगलें जायते फावटी लोक काले जेन्ना हांव हे देवा पसत सोंसता या मागून घेता ती पिडा हांव देवा तूं इतले कस सोंसलाय हांव ही पिडा सोंसता पूण के जाल्यार म्हजी मोन नवें जाता मोन नवें जावचें म्हळ्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे आलोचना हांवें बदलोवचें चिंता थिंकींग हांवें बदलोवचें देवाचें उतर सांगता ताच्या गायनी बरो जालाय तूं भलायकेवंत पूण हांव काले आशेता म्हजी चिंता बदनांतल्या वरवीं ह्या संवसाराची साली प्रमाणे संवसार म्हाका ल्हान जावन काल शिकून येयला देवा पसून हांव हें सोंसता ही पिडा देवा पसून हांव हें करता नो प्रॉब्लेम ना देव तें आशेना देवान आमकां संपूर्ण सुटका दिला संपले इट इज फिनिश्ड आमची सुटका सोडवून संपूर्ण जाल्या जर तर मोनाचे बदलाव हांव करना जाल्यार म्हणजे चिंता हांव बदलिना जाल्यार आनीक हांव समस्येंत पिडेंत शिरापांत आसता म्हणजे जिवितांत हांव त्या देवाची संपूर्णता हांव अनुभव करिना हांव कितले देवाचे पातयेता सांगयत जर तर म्हणजे मोनाची चिंता हांवें नवें जायना जाल्यार म्हज्या जिवितान देवान कितें तें म्हजे पसून करून दवरला ससनाचें जिवीत या सल्वेशन सोडवून म्हज्या जिवितांत ते अनुभव करूंक जायना त्या देखून आमचे झुजू इम्पॉर्टंट आमचे मोन आमचे एकच काम आमी जायते फावटी आत्म्या विशयांत कुडी विशयांत मस्तू जागृत घेता पूण आमच्या मोना विशयांत आमी चड चिंतूंक वचना कित्याक म्हणल्यार जावचे हर एक बॅटल आमच्या मोनाक मोन जर तर देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हणजे नवे चिंता जाल्ले तर तेन्ना मात्र म्हणजे जिवितांत ती देवाची महिमा हांवें अनुभव करूंक जाता प्रेज गॉड हालेलुया 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 आनी तुमची मोना नवी जावं तुमचे जिणेस्तेच रुपांतर जावं म्हणटा आतां देवाची खुशी कितें म्हूण म्हाका कळजे जाल्यार देवाची खुशी देवाच्या उतरांत आसा हांव खाली आत्मीक बलिदान म्हणजे कूड मात्र भेटेन जाल्यार देवाची खुशी म्हाका कळना केदळ हांव ह्या संवसाराची चाल आदारिना बदलाक म्हजी मोना नवी करता त्या जाल्यार म्हणजे रुपांतर ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणटात वेगळी कशें जिजो रुपांतर जालो त्या रिती रुपांतर केदळा जाता म्हाका हांवें अर्गां बलिदान जावन देवाक भेटयल्यार आनी ह्या संवसाराची साल हांव आदारिना जाल्यार म्हजी चिंता आपूण देवाच्या उतरा प्रमाणे नवें केल्यार तेन्ना म्हज्या जिविताचें रुपांतर जाता म्हळ्यार आमी नवी रचना जाता रुपांतर म्हळ्यार जाता एक पिसोळे कशें आसता पयलें एक किडी रुपार आसता वेगळी केदळ ताचे प्रोसेसर येता त्या खोल्या पोंदा रवडोन आपणाक तातूंत इल्लो वेळ कसिता आनी नेक्स्ट पळयतना ताचें रूपूच कंप्लीट चेंज जाता त्याच रितीन म्हज्या जिविताचें रुपांतर जावंक आसा केदळ जाता हांव म्हाकाच आत्मीक रितीन देवाक आत्मीक बलिदान भेटयतना ह्या संवसाराची साल हांव आदारिनासतना म्हजे मोनाची चिंता आपूण नवें जाल्ल्या वेळार हांव नव्यान जल्मल्ल्या वेळार म्हजें रुपांतर जाता म्हणजे आदले सैम येता आनी नवें सैम म्हणजे ते पळोवंक मेळटा त्या देखून देवाचे उतर म्हणटा ह्या संवसाराची साल तुमी आदारिनासात बदलाक तुमची मोना नवी जावं तुमचे जिणेंतेच रुपांतर जावं तो वेळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतल्यात आमी जायते फावटी सांग देवाची खुशी कितें देवाची खुशी कितें आमच्या जिवितांत देवाची खुशी खंय ना देवाची खुशी देवाच्या उतरांत आसा देवाच्या उतर कोण पळटा तो देवाची खुशी करता देवाचे उतर म्हणटा तुमकां तुमी आत्मीक बलिदान जावन देवाक समर्पण दिवचें हे जावन तुमचें आत्मीक बलिदान तातूंत तितले रावय नाकात भागार देवाची खुशी तुमकां संपूर्ण कितें म्हूण समजाचें देवाची खुशी काले तुमी भलायकेवंत तुमकां शिरा पांद्या सोडयला तुमी जैतेवंत तुमचे भितर आत्मो संसात्म्य प्रास बलिश्ट जावन आसा देवान तुमकां भिवोंक करता तो आत्मो दिवंक ना देवान तुमकां राज्य केला ताच्या पुता मोरिफात देवान तुमकां विंचून काडला तुमी रायाळे जाकी वर्ग हर एक आत्मीक आशिर्वादांनी बेसावांनी भरला जर तर म्हजी चिंता हांव बदली ना देवाचे उतर आयकोनी तर म्हज्या जिविताचें रुपांतर जावंक जायना हांव आदलो मनीसच तर हांव देवाच्या उतरांत सांगूंक पुरो बॉर्न अगेन पूण देवाच्या उतरांत वेळ कसिना म्हजी आलोचना बदलिना जाल्यार ती संपूर्ण आतां म्हज्या जिवितांत अनुभव करूंक जायना संवसाराची साल म्हळ्यार मस्त येता हळू गेल्यार ताच्या विशयांत आमकां जायती सावळां येवंक पुरो आनी काल्याक अशें सांगतात म्हणल्यार दुबाव येवंक पुरो संवसार अशें सांगता ते करीचे अशें करीचे फॉलो करचे रुल्स रेगुलेशन ना
तुका देवाचे उतर विरोध असले त्यांचे तुवें फॉलो करचे म्हणून देवाचे उतराक थाळ पडटा ते केल्यार खंडीत जावन देवाची महिमा पडूंक जाता कित्याक म्हळ्यार जेजू म्हणटा त्या मांड्यानी उदक भरा आनी व्हरून कारभाऱ्यांक दिया आमचें काम त्या मांड्यानी उदक घालचें जर तर हांव वचून ताका इल्लें मांड्यावर उदक भरल्यार जाता इल्ले ग्रेप्स घालया इल्ले साकर घालया म्हळ्यार जायना तें जेजू काल सांगता ते करा ते जाल्यार मात्र तो रुचीक दाखा रोस जावन बदलता जर तर हांव म्हजे काळान ताका घालूंक येता जाल्यार उदक कशें दाखा रोस जाता हांव इल्लें ताका इल्लो दाखो की हे साकर घालता जाल्यार खंडीत जावन ती देवाची महिमा म्हज्या जिवितांत हांवें पळोवंक जायना त्या देखून इम्पॉर्टंट या संवसाराची साल तुमी आदारी नाका म्हणटा संवसार केदाळाय तांचे सजेशन दिता फिलॉसॉफी प्रमाणे ताचे चिंता दिता ताचे आलोचन दिता पूण ताचे आलोचन हो केदाळ्या देवाचे उतरा प्रकार आसनात प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया त्या देखून आमची मोना नवी जायचे जिणेचे रुपांतर जायचे तवळ देवाची खुशी कितें म्हणून तुमी सोदून काडूंक पावतल्यात आनी खंयचे बरे देवाक मानतात तसले आनी संपूर्ण म्हणून तुमी समजून घेतल्यात प्रेज गॉड ते जाल्यार मात्र देवाक कितें म्हणटा कितें देव कशें संपूर्ण जावन कितें आशेता ते हरी एक केदाळा कळटा पयल्यान पयलें म्हाकाच हांवें आत्मीक बलिदान जावन देवाक भेटोवन दिवंक आसा आनी ह्या संवसाराची साल हांवें आदारूंक ना हांवें म्हजी मोना नवी जायचे ते जाल्यार काय जाता इतलें जाल्लेच म्हजे जिणेचे रुपांतर जाता हांव एक नवो व्यक्ती जाता ते जाल्यार देवाची खुशी कितें हांव म्हणून सोदूंक पावता आनी देवाक केदचें बरें देवाक काल मानता आनी संपूर्ण ते आमकां समजूंक जाता प्रेज गॉड हालेलुया 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 त्या उडास धरया आमची मोनाची भलायकी सांबाळची व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट मोनाची भलायकी सांबाळयत एक वाट देवाचे उतार निरंतर समजून घेवन केदाळ हांव तोंडार उसारता ते आलोचन करता ते जाल्यार मात्र म्हज्या जिवितांत ती देवाची महिमा पळोवंक जाता प्रेज गॉड हालेलुया जाल्यार आमकां वता सुदासाच्या जिवितांत काले जालें ताच्या मोनांत सैतानान एकदम घट्ट केल्लें मोनांत जेजू विकृत करचें निमाणें काले जालें मोनांत समस्या प्रॉब्लेम आयिल्ल्या वरवीं दिमाणें वचून ताणें जीवघात केलो प्रेज गॉड आनी तितलेंच न्ही जेजून आतां खाले केला ताच्या मरणा मरिफाद सैतानाक पाडाव केला नाश केला सलवेले मातने नाश केला ताणें कंप्लीट डिस्ट्रॉय केला आतां जर हांव ताका अधिकार दिता जाल्यार म्हजे वरवीं मात म्हजे चिंता हांवें नवें करिनातल्या वरवीं मात्र आनी हांव संवसाराची साल आदारल्या वरवीं मात्र हांव ताका म्हज्या जिवितांत काय म्हणटात एक्सेस या वाट दिता ताका कांयच अधिकार ना देवान ऑलरेडी ताका डिस्ट्रॉय केला म्हणटा देवाचे उतार हेब्रेव घरांक दुसऱ्या 14 म्हणटा संपूर्ण ताणें ताचो नाश केला पाडाव करून जाला त्या देखून जर ताणें कितें करता जाल्यार हांव आज ते करनासा आनी आमी मुखार आमी शिकल्या बरो एफएस घरांक बरयल्या 6व्या अध्यायांत 12वी ओळ म्हणटा जाल्यार की सिस्टर 6:12 एफिशियन वा सिस्टर कितें आमच्या थंय फकत मनशा विरोध नाही अंतराळार अधिकाऱ्या आणि अधिपती विरोध अंधकारी संसाराच्या राजत्व आणि प्रभुत्वा विरोध हांगा देवाचे उतर आमचे जूज फकत मनशा विरोध न्ही या अंतराळ असल्यार अधिकारी आनी अधिपती विरोध न्ही अंधकारी संसाराच्या राजवत आनी प्रभुत्व विरोध आमी म्हणटा स्पिरिच्युअल वॉरफेअर आमचे जूज फकत मनशा विरोध न्ही अंतराळार असल्या अधिकारी आनी अधिपती विरोध अंधकारी संसाराच्या राजवत आनी प्रभुत्व विरोध म्हणटा पूण आमी 11वी ओळ वाचल्यार तातूंत आमकां कळटा खाले आमचे जूज म्हणून 11 घाला सिस्टर देवसार तुमकां हाडटा त्या कुतांत्र्या विरोध जैत व्हरूंक तुमकां तांकां सारकें देव दिता तें कवच तुमी नेसा जाय आमचे आतां झूज कोणा विरोध देवूंसार तुमकां हाडटा त्या कुतांत्र्या विरोध तो कुतांत्री व्हडलो ट्रिक्स डिसेप्शन म्हणटात ताचे विरोध आमी झुजाचे त्या देखून आमी तांकां देव दिता ते कवच आमी नेसाचे न्ही संवसार कितें असल्यार जायना आमी चलवता संवसारीक कवच न्हेसून आमी फेस करूंक साध्यच ना
त्या देखून आम्ही देवाचे उतर पण म्हणजे मनाची चिंता बदला ना जाल्यार भलायकी आता तुका भलायकी ना तू भलायकी म्हणून तुका सत्मानी ना जाल्यार त्याच्या काही गुण जाऊन सत्मानी नाही जाल्यार तू सलवत आहे तुझ्या जिवितांत तो कुतांत्री आमच्या मनांत कळटा तुका तशें जाला अशें जाला तशें जाला जर तुका सत कळीत ना ते सत तुका सुटका दिवंक साध्यत ना ताका म्हणजे आमचे झूज मोनाचे हे मोनांत सैतानान घालचे थिंकिंग थॉट्स आमकां कोत्ता आमचे मन खंयच्या कडेक हांगा असल्यार खंय येता येता म्हणून आमकां सांगूंक जायना वय की आता तुम्ही कितले मन हांगा आयकतात जावं पुरो पण आता कितले मन खंय गेला आसतले वय की पुरा चिंतून आयकतात न्ही काले परत चिंतून आसा मनांत वय की खंडीत जावं तुमचे म्हणजे म्हजे अनुभव हांवें सांगचे ते जाल्यार आयकतात आनी आमचें मन खंय आसता खंय खंय गोवन रावंड मारून आसता हरी एक चिंता थंय हांगा तातूंत झूजू आमचे मायंड जर तरी मनांत म्हणजे नवसरणी जायना जाल्यार मनाची भलायकी हांव सांबाळिना जाल्यार मनाची चिंता हांव बदलिना ना जाल्यार तो कुतांत्र्याक म्हाका फाटी हे करूंक जायना ताका डिसेप्शन ताका ह्या म्हणटा ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात म्हणटा परत परत पावल संवसाराचे आदारी नाकात बदलाक तुमचे मन नवी जावं आनी जिविताचे जिणेचे रुपांतर जावं देवळ मात देवाची खुशी कितें म्हूण तुमी समजून घेतल्यात आनी कितें बरें आनी संपूर्ण कितें मानता ते तुमी समजून घेतल्यात प्रेज गॉड त्यात उडास आमचे झुजू सैताना विरोधी सैताना कुतांत्री ट्रिक्स डिसेप्शन विरोध आनी आलोचन घालचे ताचे विरोध झुजाचे त्या देखून आमी रक्षक आवाज झुजाचे आमी मनशा कडेन झुजून जायना सैमा प्रमाणे अंतराळातल्या अधिकार विरोध झुजाचे जाल्यार आमी तेलस्सू वेपन आमी यूज करीचे आत्मीक रितीचो स्पिरिच्युअल त्या देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक दोनची थालवार ती हांवें उपेग करूंक आसा केदाळ हांव तांच्या मुखार झुजता ते दाळा मात तो ताका भियेता जर तर त्याच्या विशयान म्हाका समजणी ना म्हणजे मनाची आलोचना बदली ना जाल्यार ती संपूर्ण म्हणजे जिवितांत अनुभव करूंक जायना प्रेज गॉड हालेलुया 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 ताका म्हणटा रोमाकारां बरयलो 8:5-6 कार्नली माइंडेड इज डेथ कळ्ळें की स्पिरिच्युअली माइंडेड इज लायफ जर तर तूं कार्नली चिंताय जाल्यार तुजें मरण स्पिरिच्युअली माइंड इज लायफ म्हणटा समजलें आमचें माइंड देवाच्या उतरा प्रमाणे बदला ना जाल्यार खंडीत जावन ह्या संवसारांत आमी अलौकीक जिवे जिवंक साध्यत ना आमी एकच एक चिंतेचे म्हजें चिंता म्हजें माइंड संवसार समेत संवसारांत आज जायते कडेन तांकां गोत्ता पॉझिटिव्ह थिंकींग जाल्यार तातूंत फूल सक्सेस मेळना पॉझिटिव्ह थिंकींग पूण आमच्या काय म्हणटात इगर्ज मातीत जावन खंयच्याय जावन दी मोनाच्या विशयांत आमकां चड माहीत येत करनात खाली प्राण काय म्हणटात आत्मो आनी कूड मोना विशयांत आमकां येत येना मोन इम्पॉर्टंट आमच्या जिवितांत खंय गेल्यार पळया तुमची मोनाची प्राण सोल त्या विशयान सोल प्रॉस्परींग जोन्स 3:1-2 घाल्ल्या जॉन तुजी मोनाची भलायकी आसल्या बरी हरी एक मोनाची भलायकी आसल्या बरी हरी एका रितीन ते तुका उपारता केदाळ मोनाची भलायकी बरी जाता म्हणजे तुजी चिंता बदलता तेन्ना तुज्या जिवितांत देवाचे जिवीत तुवें अनुभव करूंक जाता तर तुज्या मोनाची चिंता थिंकींग बदलना जाल्यार खंडीत जावन तुज्या जिवितांत देवाची महिमा पळोवंक जायना प्रेज गॉड हालेलुया 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 ओके आमी मुखार या जायते फावटी सैतान मस्त जाणांक ट्रॅप करता वय की करता गे करता कशें करता तो कशें करता मनात कालवे कालवे कुतंत्र हाडून प्रेज गॉड पळय 1 Peter 5:8 घाला पळय जागी जाया जागृत रावा तुमचो वैरी देवसार गोरज घालतल्या शिवा बरी कोणाक गिळचे म्हूण सोदून भोंवता काय म्हणटा जागी जाया जागृत रावा तुमचो वायरी देवसार गोरोज घालतल्या
सिंह बरी कोणाक गिळचे म्हणून सोदून भोंवता. काय म्हणटा देवाच्या उतार कोणाक गिळचे म्हणून सोदून भोंवता. ताचो अर्थ सट्टांक गिळना. उडास दवरा. सट्टांक गिळिना, कोणाक गिळचे म्हणून सोदून भोंवून आसा. ताचो अर्थ काय सोदून कोणाक गिळटा तर तो. आता तुम्ही पळया, तुम्ही पळयल्यार जावं पुरो हे एनिमल्स चॅनलार एक जायते काय म्हणटात गाय या रान काय रेडो या बोकरे आसात म्हणजे ते सांगता. ते जाल्यार तेंचे म्हणे एक वाघ या चितळ पळोवन आसता वैगी आनी पिवंक येतात उदक येताना. ते आतां वाघ जावन दी या चितळ खंयचेय जावन दी मनजात, क्रूर मनजात, ते सकटा बसून अटॅक करता गी त्या रास्तेन बसून करता गी ना ना न्हय. ते ना. पळयता हे पुरा पियेतात, पिवन कोण इल्ले वीक आसा पळयता वैगी खंयचे वीक आसा, कोणाक इल्ले दावोंक इल्ले कस जाता कळ्ळें गे पळयता. पुरो धांवून येता, धांवून टार्गेट ताचे वयरच आसता त्या मनजाती वयर. पुरें सोडटा ताच्या फाटल्यान धांवून ताका वचून ते गब्बा धरता. तशेंच सैतानय सट्टांक एटांक करिना, कोणाक गिळचे म्हूण तो राखून आसा. म्हणजे जर तर म्हजे मनाची आलोचना बदलूना जाल्यार, हांव ह्या संवसाराची साल आदार नासता जाल्यार तो काय करता इमिडिएट म्हजे वयर अटॅक करूंक सुरू करता. जर तर हांव ह्या संवसाराची साल आदारिना, म्हजे मनाची चिंता पामी नवी जाल्या जाल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हजी आलोचना बदलिल्या जाल्यार ताका म्हजे वयर अटॅक करूंक जायना. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ताका म्हणटा म्हळ्यार भावार्थान स्थिर रावन ताका तुमी मुखार रावा. भावार्थ म्हळ्यार काय दोळ्याक दिसना त्यो संख्यो आमी देवाच्या उतरान कितें बरयला ते पातयेचें. हांव भलायकेवंत, म्हाका आशिर्वादांनी भरला, शिरापांतले सोडयला, म्हजे भितर आत्मो संसात्म्या प्रास बालिश जावन आसा, देवान म्हाका हर एक आत्मीक बेसावांनी भरला. हे दोळ्याक दिसनात. तातूंत तुमी भावार्थाचे झुजून आसा स्पिरिच्युअल. कित्याक तो येता थॉट घालून, ते स्पिरिच्युअल. आमचे थॉट स्पिरिच्युअल, दोळ्याक दिसना. हांवें एक थॉट घालून आनी एक थॉट घालून काडूंक जायना. आमचे थॉट काडीत जाल्यार ताका एक सातेर देवाचे उतार हांवें तोंडार उलोवन म्हजी आलोचना बदलूनचे. कित्याक म्हळ्यार आमचे काय म्हणटात मायंड आहा पळय, व्हडली फॅक्टरी जावन आसा थॉट्स. ते थॉट्स आमकां कोणा वरी रावोंक जायनात. एक काय म्हणटात एक सर्वे प्रकार एका मनशाक एक नॉर्मल व्यक्तीक दिसाक कितले 12,000 60,000 थॉट्स येतात. कितले 12,000 जावन 60,000 थॉट्स येतात. तातूंत 80% थॉट्स नेगेटिव्ह. तुम्ही चिंता 80% थॉट्स नेगेटिव्ह. कितले येतात 12,000 to 60,000 60 तातूंत 80% पुरो नेगेटिव्ह. म्हळ्यार कळ्ळें तुमकां पुरो नकारात्मक या संसार रितीची या देवाच्या उतरा विरोध. आणि परत तातूंत 95% रिपीटेड परत तेच थॉट रिपीटेड. एक्झाम्पल आता कोणे म्हणून घेवया, ताणें म्हाका अशें दुखयला, ताणें म्हाका दुखयला, ताणें म्हाका आपोवना, ताणें म्हाका सांगोना, ताणें म्हाका सांगोना. तशें रिपीटेड 95%. 95% रिपीटेड, 80% नेगेटिव्ह. तर चिंता मनाची परिस्थिती कशी आसात. त्या देखून आमचे मन आमी घडयेन दंडळता. देवाचे उतार आमी भावार्थान मातपात येवं जाता. त्या देखून आमी थोडे फावटी सांगताना हे खाल सांगता ताच्या गायनी गुण जाला, तुमी भलायकेवंत म्हणटाना ते लोकांक तितले काणूंक जायना. कित्याक तांच्या मतीन इतले भरला गी इतले थॉट्स, ते एका दिसान काडूंक साध्य ना. आतां आमी उडोवले न्ही, घरा गेल्ल्या जाल्यार आमकां वता ते जाल्यार आमी तांकां जाता तितले ट्राय केले. गुण जाताले ना गुण करता
सांगल्या रे परत परत ते कितें सवय जाल्या तितले तांचे काल मेडिटेट करून ते नियाळ पयले जे आयकोन सडन त्या देखून म्हणजे माइंड रिन्यू एका दिसाचे काम नाही ते निरंतर मोरापर्यंत आम्ही देवाचे उतार प्रमाणे म्हणजे आलोचन आम्ही करू तेच तर म्हणजे जुजू दुसरे नाही सैताना जुजाचे म्हणा तुझे थॉट्स सैतान देवाचे उतार विदर तेच सैतान ताचे विरोध झूज तू त्याचा तुका जैत म्हणटा तू त्या सैताना फाटल्यान धांवू नाका तुझी चिंता म्हणल्या देवाचे उतार किती अडकळ आसा ताचे झुजू त्या दाळा तू देवाची महिमा तुझ्या जिवितान पळयतय प्रेज गॉड हालेलुया 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 त्या देखून एवढं असतं या आमचे थिंकिंग चेंज जायनासतना आमच्या जिवितांत कसलेच बरेपण पळोवंक साध्य ना तो एक्झाम्पल आमकां परनेसरल्यान एक आसा तुम्ही आयकला जावंक बरो मस्त पैकी गाणानात 13वा अध्याय जाला एक फावटी आमी पळयात काल जाता पळय गाणान 13:25 जावन वाचत आमची चिंता पुरावंक जायना आमी गोत्ता पळया तुम्ही तुमचेच लायफार आमचे पळया म्हजे लायफ कोणाच्यान तुम्ही पळया तुम्ही जेवताना खंयची आसता चिंता तुम्ही काना वयर आसता की खाली चिंतून आसता चिंतून या असतात. नाताना पळया तुम्ही बरे कन्न साबू घालून बरे कन्न एन्जॉयमेंट करनातात की या चिंता खंय आसता तुम्ही ड्रायव्हिंग करताना खंय आसता तुमचे मन चिंता खंय आसता तेच ना घातात देवाचे उतर ऐकता आमची चिंता खंय आसा हांगाच आसा की 100% ना ते हांगा धांवता वय गे तातूंत आमच्या मनाची चिंता बदला नासतना खंडीत जावन आमच्या जिविताचे रुपांतर जावंक साध्य ना प्रेज गॉड 40 दीस खबर जाताच ते त्या देशाची खबर काढून फाटी आयले वाचीचे की वास कंप्लीट आणि ताणी पाराव्याच्या पराणाच्या पारानाच्या अरण्याच्या कादेशांत असलेल्या मैजेक आणि आरोनाक सोदून काढले आणि आपणे हाडली सगळी खबर तांकां आणि सगळ्या समुदायाक सांगली आणि त्या देशाच्यो फळ वस्तू तांकां दाखयल्यो ताणी मैजेक सांगले तुवें आमकां धाडिल्ल्या त्या देशाक आमी गेल्या तांचो खरेंच दूध आनी मोव व्हाळटा आणि हांगा आसात तांतल्यो फळ वस्तू पूण त्या देशांत वस्ती करतलो लोक बळिश्ट आसा तांच्या शहरांनी भोंवतणी कोटी बांदल्या आणि ती भोव व्हड आसात तितलेंच न्हय आमी थंय अनाकाची संतत पळयली अमालेकीत नेगेबाचे सुवातेर वस्ती करतात हित्तीत आणि अमोरीत दोंगराळ प्रदेशांत कानानगार दर्यावेळेर आणि जोर्दान न्हंयचे तडीर मोइजे भोंवतणी जमो जाल्ल्या लोकांक समाधान करचे खातीर कालेबान म्हळें आमी वचोन तो देश स्वाधीन करूंक जाय आमच्यान तें जाता पूण ताचे बरोबर गेल्ल्या मनशांनी जाप दिली त्या लोकां विरोध झुजोवंक आमच्यान जावचें ना ते आमच्या चड बळिश्ट आसात अशें आपूण खबर काडून गेल्ल्या देशा विशयान ते वायट गजाली तांणी म्हळें आमी खबर काडून गेल्लो देश आपल्या निवासांक ग्रासिता आमी थंय पळयल्लो हर एक मनीस दैत्या गात्राचो वय आमी थंय राक्षसांक पळयले अनाकीम राक्षसांची संतत नेमपे कशे आमकां भोगले तांकां आमी तशेंच दिसले हांव जायत पळय आमकां वता अशें मैजेन 12 जाणांक खबर काडूंक धाडले वय गे दूध आनी मोवाळच्या जाग्यार पूण तेय पळयतना तो फळादी गांव पुरा थंय पुरा व्हडले व्हडले कोटी आसात तांचो लोक बलिश्ट आसा पुरो आसा ओके 12 जाणांत
10 जण येऊन खाले म्हणटात ते लोक उखंडा पटे आमच्या की बलिश्ट आसात आमी आणि ते अनाकिमाचे संततीचे तांचे वयर आमकां जैत करूंक जायना पूण खालेबानी जशो खाले म्हणटात आमी वचून तो स्वाधीन करूंक जाता म्हणटात हे 10 जण खाले म्हणटात पळया वय आमी हांवें वय तांणी ते पळयले पुरा करेक्ट 10 जणांनी कांय पळयले रॉंग ना तांणी खाले ते व्हडली व्हडली कोटी पळयली आणि दैत्य तसो लोक आसलो ओके आणि ते अनाकिमाचे संतत आता नेक्स्ट पॉइंट म्हणजे खाला म्हणाले 33 घाला 33 वय आमी ते राक्षसाक पळयले अनाकिम राक्षसी संतत आमी देंपे कशे आमकां भोगले तांकां आमी तशेंच दिसल्याव जाय आता म्हणजे सवाल आता हे कोण म्हणटा आमी देंपे कशे भोगले म्हणून एनी वचून काय विचारले की या 10 जणांनी वचून अनाकिमा लागीं आमी तुमकां कशे दिसता आमी तुमकां देंप्या बरी दिसता बी विचारले की हा No, तांच्यान चिंताप आ पळया तांचे चिंता पळया तांचे चिंता घाले देंपे तांणी बरी विचारुना तांकां केदळा दोळ्यांनी काले पळयले तांचे मोतीक गेले ते दैत गात्राचे काले दैत गात्राचे काले दोळ्याक पळयले ते पातयले आणि काय तेच म्हणटात तांकां भोगले आसते भोगले तांकां आमी तशेंच दिसले जायत आमी देंपे कशे दिसले प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया जायते फावटी आमची ही समस्या अशें जातात देवान एक उतरां सांगला बसयला पूण हांव ताका एग्री जावंक तयार ना देवान काय म्हणला ओ देश तुमकां हांवें दिला तो वचून स्वाधीन करा पूण हांव काय करता म्हज्या दोळ्याक काय दिसता ते पळोवन हांव म्हजीच भोगना म्हजीच चिंता आपूण चिंतून म्हाकाच देवान कितें बसयला त्या जाग्याक वचनातल्या बरी हांव एक अटकळ जाता देवान कितें बसयला देवान दिली भलायकी या समृद्धी या शिरापांडे सुडका म्हज्या जिवितांत अनुभव करूंक जायना हांव काय करता ताच्या गायांनी घुवण जाला म्हणटा पूण हांव काय म्हणटा ही पिडा न्ही ही भिरांकूळ पिडा तेतून कशे भायर येवचे त्या रितीन म्हजी चिंता कित्याक हांव देवाच्या रिपोर्टाच्या की संवसार असो रिपोर्ट चड पातयेवन आसा कितें गुगलांत काल जाता ही पिडा आयल्यार काल सिमटम येता ते वचून हांव विग्गी सोदना करना आसा त्या देखून देवान दिल्ले जिवीत म्हज्या जिवितांत अनुभव करूंक जायना प्रेज गॉड हालेलुया 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 आमकां गोत्ता पळया आमी केदाळाय पळया एक सिंपल तुमी पळया आता तुम्ही खंयचे म्हणे एक बरो एक प्रोजेक्ट की काल एक विषय फेसबुकार या खंयच्यारी गेल्या म्हणजे द्या पुरान एक 20 जणांत 19 जणांनी बरे कमेंट केला कितले बरे कमेंट केला बरे बारी बरें जालां एकल्यान काल एक रॉंग कमेंट केला तुमची चिंता खंयच्यार आसता 19 जणांनी केल्ल्याचेर आसता की एक मनशान हेणे कित्याक म्हाका अशें केलें हेणे कित्याक म्हाका अशें बरयलां वय की न्ही 19 जणांनी बरें केल्ले ना एकल्यान काल्या नेगेटिव्ह काल्या म्हणजे बरयले जाल्यार या विरोध काले बरयले जाल्यार म्हजी चिंता ताचेर ताणें कित्याक अशें सांगलें की ताणें कित्याक अशें बरयलें वय गे त्या देखून आमची चिंता पळया खंयचे बरें आसात ताका वचना कितें देवान कितें केलां ताचे वयर ना आमकां कितें नेगेटिव्ह नकारात्मक आसा ताचे वयर चड फोकस करता वय गे आतां आमी सिंपल लास्ट टायम एक एग्जाम दिलें आतां एक पाद्रा बरो लोक जावन रावन सोबीत इतलोय बरो तातूंत एक खाळ एक खत आसल्या बरो आमचें फोकस खंय आता ते बऱ्या फुल्ल दवेलो बरचे आसा केळ्या खंय खाळे आसा त्याचेर फोकस चड आमी वय गे प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया म्हळ्यार आमकां ती संवय जाला ती नकारात्मक संवसाराची साल आदान लांतावन ते तितले बेगी सुलभ ना भायर काडूं ताका म्हणजे देवाच्या उतराक आमी निरंतर आतां आमी जाल्यार हांव जाल्यार आमी परफेक्ट म्हणून सांगना आमी जायते फावटी संवसारी चिंता आमी डिसिशन काडून घेता वाटेर येतना जावं बरो आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जावं बरो पूण इमिडिएट आमकां कळटा हांवें तशें करूं नजो आसलें हांव रॉंग नेक्स्ट टायम हांवें सुदारसीचे त्या एरियांत कळ्ळें गे पळयतात म्हळ्यार मागता पळयता म्हाका त्या एरियांत भायर कुमक कर तूं तातूंत मायंडाचे काय म्हणटा मोनाची नवसरी निरंतर
आता देंपे म्हणून तांणी तांचेडे कांय विचारूंक दिना, तांणी तांकां भोगले तशें आमकांय भोगता जायते पळय. जर भोगनाचेर आमचें जिवीत अवलंबून गेल्यार आमी चलवता फिलींग. त्या भोगना वरवीं जायते फिलींग कांय म्हणटात, भोगनाक कांय म्हणटात इमोशन. हे इमोशनाक लागून भोगना वरवीं आमी आमचें जिवीत जायते जाणांनी उगडायला. पळय ह्या भोगनाक लागून मुखली ओळ काले म्हणटा पळय, 14वी ओळ एक काले म्हणटा पळय, 14 नेक्स्ट चाप्टर 1 घाला सिस्टर. हे ऐकून सगळ्या समुदायान बोबाट मारली आणि वडल्यान रडणे केले. सगळी रात लोकांन विळाप केलो. पळय हे ऐकून सगळे समुदाय बोबाट मारले आणि व्हडल्यान रडणे केले, सगळी रात लोकांन विळाप केलो म्हणटा. कितें ऐकून यांनी 10 जाणांनी कितें सांगले ऐकून तांची चिंता बदलाले, फिलिंगा वयर गेली, भोगना वयर. ताका म्हणजे फिलिंग भावार्थाक फिलिंग जावन खंयचे सेन्सस कनेक्शन ना. भावार्थ म्हळ्यार दोळ्याक दिसना चंगती विशयान आसा तीर पातयेन 100% शुअर म्हणून. जर आमी दोळ्याक दिसता तेच पातयल्यार या ते उलयता जाल्यार खंडी जावन म्हजी चिंता पयले थंय येता, चिंता म्हाका भोगणांनी व्हरता, ते भोगणाचो परिणाम जावन म्हज्या जिवितांत हांवें अनुभव करचे पडटा. या इमोशनाक, या भोगणाक, या भावनाक लागून आज जायते जाणांनी आपलो जीव पाड केला, कुटुंबां बेसा जाल्यात, देवातान पयस गेल्यात, संबंद तुटून गेला, जायती कामां उगडायल्यात, कंपनीनी बरो संबंद उगडायला भोगणाक लागून. कित्याक तांची चिंता आपूण खंय व्हरून पळयता भोगणाक. जर तर भोगणां आमकां कंट्रोल करूंक शकना जाल्यार ते लगाम नटलेल्या घोड्या वरी. तो घोडो जर तर लगाम ना जाल्यार खंय धांवता आमकां कळना. त्या घोड्यान तुमी उडाचेत, उडा नाल्यार तुमी येतात. तातूंत आमचे इमोशन कंट्रोल केदार जाता. तुजी चिंता आपूण देवाच्या उतरां प्रमाणे आसल्यार मात्र तुजी इमोशन या भावनाय सारके रितीन आसतात. जर तर तुजी चिंता आपूण सारके ना जाल्यार तुजी भावनाय नकारात्मक रितीन आसतात. ताचो फोड ताचे आमच्या जिवितांत अनुभव करीत. कशें त्या चिंतनांनी जुदासाक काले गेलें, इतले भावनांनी गेले की आनी म्हाका बोगसान येतना हांवें विकृत केला, ताणें सुद्दां जीवघात केलो. त्याच रितीन म्हजी चिंता आपूण म्हाका भावनांनी बरोवन जाल्यार देवाच्या विरोध काम करूंक म्हाका सैतान ते काले करता, वाटूक ते करून दिता. जाता उडासर आमच्या चिंता आपूण बदलचे व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट. ते चिंता आपूण बदलना जाल्यार आमच्या जिवितांत खंडी जावन देवान दिल्ले म्हाका अलौकीक जिवीत म्हज्या जिवितांत अनुभव करूंक जायना. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पळय जोशुआ 2:8 घाला. तातूंत पळय मुखार पळय हेंची चिंता आपूण पळय आनी कशें आसा पळय. हेणी काल 10 जाणांनी चिंतलां. जोशुआ 2:8 जावन 11 वाचा. गुप्ताचारी न्हिदूंक वेचे पयले राहाब माळयेर सोडून ते आसलेले कडेन आयली आणि तिणें ताका म्हळें, सोरेस्वरा हो देश तुमकां दिला म्हूण हांव जाणा. आमकां तुमचें बेदिसता आणि ह्या देशाचे सर निवासी तुमचे बिरादीन कलकल्ल्यात. कित्याक तुमी इजिप्तांतले भायर सरल्यात तेन्ना सोरेस्वरान तुमच्या मुखार तांबड्या दर्याचें उदक सुकयलें आणि जोर्दानाचे पोलतोडी अमोरेतांच्या दोगा रायांक, शिवोनाक आणि ओगाक तुमी कितें केलें म्हूण आमी आयकलां. तुमी तांचो सत्यानाश केलो. हे ऐकून आमचे काळीज कोडून गेलें आणि तुमकां लागून आमच्या मदल्या हर एकल्याचें दैर सुकलें. कित्याक सोरेस्पर तुमचो देव, तो देव वयर सर्गार आणि देव सकला पृथ्वीर. प्रेज गॉड. बरोबर. आमकां गोता ते इदान मैजेचे चाप्टर जाता. मैजे मेल्या उपरांत ते इस्रायल प्रजा ते वचूंक फावना. कित्याक तांणी कितें दोळ्याक पळयलां ताचेर पातयल्ल्या वरवीं फावना. परत सांगा 40 दीस परत गुवाचे पडले. 40 दीस 40 वर्सां. ताच्या उपरांत जोशुआक लिडर जालो. जोशुआन कालें केलें, दोगांक खबर काडूंक धाडले. खबर काडटना त्या जेरुकाच्या रायाक खबर मेळ्ळी, पण गुप्तचारी हांगा आयल्यात
ते जाल्यार राहाब म्हणल्याच्या घरांत ती आसरो दिता, पूण राहाब म्हळ्यार ती विरोधी एक्चुअली इस्रायल घरांक विरोध गांवाची, त्या दुस्मान गांवाची ती स्त्री हेंका राखता पळय, तिचे तांचे चिंता पळय, ती खाले सांगता पळय ते कितले म्हणल्यार हांवें 2:8 काल गुप्तचारी न्हिदूंक वयचे पयले राहाब माळयेर सोडून ते असले कडेन आयली आनी तिणें तांकां म्हणले सरस्परान हो देश तुमकां दिला म्हूण हांव जाणा. प्रेज गॉड. पळया ती म्हणटा विरोध राष्ट्राची सरस्परान हो देश तुमकां दिला म्हूण कोणाक वता? तांकां वता, पूण हेंकां राहाब. हेंची चिंता काय आसलें? आता ह्या दोगांचे न्ही, त्या 10 जाणांचे एक गसोन धाडले 2 जण. समजलें गे? Dempe. देंपे सरस्परान हो देश तुमकां दिला कोणाक? दुस्मानाक वता. बरी भलायकी दिल्या म्हणून दुस्मानाक वता. तुमकां आशीर्वादान भरला म्हणून दुस्मानाक वता. शिरापांतले सोडयला म्हणून दुस्मानाक वता, पूण आमकां वचना. आमी भलायकेवंत म्हणून दुस्मानाक वता, पूण आमकां वचना. सरस्परान हो देश तुमकां दिला म्हणून हांव जाणा. आमकां तुमचे भेन दिसता पळया, आमकां तुमचे भेन दिसता आनी देशाचे स निवासी तुमचे भिरांतीन कलकलतात. तांचे चिंता घाले आमी तांकां देंप्या बरी दिसता. हो तांणी काय म्हणटात विरोध दुस्मान, सरस्परान हो देश तुमकां दिला म्हणून हांव जाणा. तो आमकां तुमचे भेन दिसता, तितलेंच न्ही, आनी ह्या देशाचे स निवासी तुमचे भिरांतीन कलकल्ल्यात. पण आमचे चिंता कशे? त्या 10 जाणां बरी आसा की त्या देवान कितें आमचे पासून केला त्या प्रमाणे आसा की. त्या देखून पयले सांगले तुमकांच तुमी आत्मीक बलिदान जावन तुमकांच तुमी समर्पण दिया. संवसाराची साल तुमी आदारान येतात, तुमची मौनां नवी जावन दी, तेन्ना तुमचे जिवीत रुपांतर जाता आनी देवाची खुशी कितें म्हूण समजूंक जाता आनी कितें बरें कितें संपूर्ण म्हूण समजतात. जर तर म्हजी चिंता बदली ना जाल्यार देवान दिली भलायकी सुडका म्हज्या जिवितांत अनुभव करूंक जायना. जर तर आमी देवाचे मनीस म्हणून जर तर देवाचे जिवीत म्हणजे जिवितांत आमी अनुभव करिना जाल्यार म्हाका आनी हेरांक काय व्यत्यास? आमी काय कळ्ळें ना. करता? कॉम्प्रोमाइज करता. इल्ले संवसाराचे इल्ले देवाचे जायना. तू देवा सांगात आसा की कंप्लीट कशें आमी काले शद्रक मेशाक अबेदनेगो करून दी करिनासतना आमी तुका आड पडना. त्या जाल्यार देवाची महिमा पळयता. जर तर आमी 50-50 करता, इल्ले म्हणना इल्ले संवसाराक आमी मानवाचे न्ही, तांकां इल्लो व्यार जायचे न्ही, तांचे पोट भरायचे न्ही, जायना. सैतानाक वता ऑलरेडी जो डिफीट जाला सोल्व जाला, पूण हांव काय करता ते 50-50 करना, ताका इल्लो परत हांव इल्ले वाट उक्ते करून दिवन आसा म्हज्या जिवितांत. तो सांगता सरस्परान देश तुमकां दिला म्हणून हांव जाणा. तुमकां तुमची भिरांत दिसता, भेन दिसता आनी सगळे आमी मात न्ही ह्या देशाचे सर निवासी तुमच्या भिरांतीन कलकल्ल्यात. हे केदे जाल्ले? 40 years पयले वय गे 40 years. पूण हेंचे चिंता घाले त्या वेळार त्या देखून तांकां 40 वर्सां भोंवंक पडले. इवन मयजेक जावन दी कोणाय कितें बसायल्या गांवाक वचूंक जावना. आमकां देवान बसायले आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक कित्याक जायना म्हळ्यार आमची चिंता आनी देवाची चिंता बी एक ना. देव एक चिंता, हांव एक दुसरें चिंता. तशें देवान पळय मयजे सांगले त्या फातराक फोर्माय ताणें काय केले बेतकाठी मारली. देव काय सांगता ताका हांव एग्री जावंक तयार. हांव काय करता म्हजी इल्ली जाणवाय उपयोग करता. देव म्हजीच आलोचना उपयोग करून म्हज्या जिवितांत हांव काय करना आसा देवाक सायड लायन करून आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. पळय मुखार खाली म्हणटा कित्याक तुमी हे जितांतले भायर सरल्यात तेन्ना सरस्परान तुमचे मुखार तांबड्या दर्याचे उदक सुकयले. पळया ते दळा एके दळा तांबड्या दर्याचे वता न्ही तुमकां ते इथून भायर आयली वर्सां पयली जोर्दान पलतडी हामोरीच्या दोगा रायांक सियोनाक आनी ओगाक तुमी कितें केलें म्हूण आमी आयकला. तुमी तांचो सत्यानाश केलो. हर एक नाश केल्या उपरांत पळया तांची पातयेनी सुकल्या. तशेंच आमच्या जिवितांनी आज अशें जाता. आमी देवाची महिमा आमच्या जिवितांत जायते फावटी पळयला. आमकां भलायकी दिल्या, भलायकी नाटल्या राखला सांबाळला जाल्यार आमकां परत परत डाऊट दुबाव आतां काय जाता म्हणून मुखार काय करचे आल्या हे प्रॉब्लेम आयले ते प्रॉब्लेम आयले आनी काय जाता म्हणून
देवान फाटल्या वर्सांनी केल्यात जाल्यार आमी विसरता. इतले राखला, सांभाळला, त्या कोरोना वेळारय राखला, अवघडा वेळारय राखला, काम नटल्या वेळारय राखला, हरी एका वेळारय सांभाळला जाल्यार आमची चिंता आपूं आनी की काय करता ते सैतान ताका म्हणटा तुमचो वैरी देवसार कोणा गिळचे म्हणून भरोस गेलेल्या सिंहाबरी मोडसा सट्टांक न्ही कोणा राखून आसा कोण मेळटा त्या देखून आमची चिंता आपूं बदलूनचे व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. मुखार काय म्हणटा हे आयकून हे ऐकून सोडून गेले आणि तुमकां लागून आमचे मधले हर एक दैर सुटले कित्याक सरस्वत देव तुमचो देव तो देव वयर सरगार आणि देव सकला पृथ्वीर. प्रेज गॉड. ह्यो सैतानाक पुरो गोत्ता देवान काले केला पूण आमकां गोतून आमी काले करनासो इल्ले कॉम्प्रोमाइज करनासो हर एका वाटेन. कॉम्प्रोमाइज केल्ल्या वरवीं आज आमी आमच्या जिविताची संपूर्णता पळोवंक आमच्या जिवितांत जायना. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. पळया निमाणे घालया 2 कोरिंथियन 10:3-5 काले म्हणटा पळया. म्हणजे जो एक्चुअली खंयच्यार आसा पळया 2 कोरिंथियन 10:3-5. आम्ही अस्कत सैमात जियेता ते खरें पूण सैमाच्या हाताखाल आमी झुजाना. आमच्या झुजाची हातेरां रक्ता मांसाची न्हय बगार सकत आसून कोटी वा बुरुजां नाश करूंक शकतात तसली सगळी विचारणां आमी नाश करून उडयता. देवाचे समजणे विरोध उबारलेले गर्विष्ठ फागोर आमी कोस्तान घालता. मनशाची सगळी कल्पना कैदी करून क्रिस्ताक आमी खाल करता. प्रेज गॉड. पळय स्त्री गेला बेगी टाइम लावन येतो. हांव काले म्हणटा आमी अस्कत सैमाच्या जे वय आमी आतां अस्कत म्हळ्यार आमच्या कुडीन आमी जियेता ते खरें ह्या संवसारांत आमी पूण ह्या सैमाच्या हाताखाल आमी जो जावन आमचे आतां आमच्या हातेरां आमी काले म्हणटा संवसारी जी हातेरां न्ही आमची काल प्रॉब्लेम म्हळ्यार आमच्या झुजाची हातेरां रक्ता मांसाची न्ही. आमची आमी झूज करता रक्ता मांसाचे हातेरां काडूंक न्ही तलवार बंदूक काडूंक न्ही. आमची झुजां रक्ता मांसाची न्ही बगार दैवीक सकत आसून ताका दैवीक सकत आसून कोटी वा बुरोज नाश करून सकता तसली सगळी वितर्कां आमी नाश करून उडयता. आमचे मेन काले झूज म्हळ्यार आमच्या मनार असले स्ट्रॉंग वर्ड तेंची पुरो सगळी वितर्कां आमी काडल्या सगळी नाश करता. कोटी बुरोजां आजकाल म्हणजे झुजो आमचे स्ट्रॉंग वर्ल्ड म्हळ्यार आमी एक चिंता काडून ते परत परत काडून पळय ते काले गेला घट्ट करून गेला ते एका दिसान मोडूंक जायना. आतां मोडी जे जाला दैवीक सकत आसा न्हू देवाचे उतार म्हळ्यार हातोडी काडून आमी ताचे झुजूंक आसा. देवाचे उतारपण म्हणजे चिंता हांवें बदलूंक आसा. ते इंग्लिशार बरें आसा समर्थ ना कोटी वा बुरुजा म्हळ्यार कोटी म्हळ्यार गोत्ता पयले कोट्या भितर रावताले कोणाय कितें भितर येवंक जानासलें. भितर काले म्हणटात पोर्ट वय पोर्ट न्हू रायट न्हू वय त्या भितर येवंक जायनासतना त्या कोटी पुरो बांदताले. त्या रितीन आमची थॉट्स काले जाल्यात आतां स्ट्रॉंग वर्ड जाल्यात कोटी बरी एका वयर चिंतून आतां काले करूंक आसा ती पुरा काले करता दैवीक सकत आसून आतां काले करता कोटी वा बुरू नाश करूंक शकताले तसली सगळी वितर्क आमी नाश करून उडयता. दैवीक सकत गरजेची ताका हे संवसाराची सकत उपयोग करूंक साध्य ना. पण देवाचे समजणे विरोध उबारले गर्विष्ठ फागोर देवाच्या उतरा विरोध काले पुरा चिंता आसा आमची भावना जावंक पुरो आमची चिंता जावंक पुरो काले आसता गर्विष्ठ फागोर आमी कोस्तान घालता आनी मनशा सगळी कल्पना आमचे इमॅजिनेशन समेत देवाच्या उतरा विरोध काल आमी इमॅजिनेशन करनासो हर एक कल्पना कैदी करून क्रिस्ताक आमी काल करता. आमचे काम हे क्रिस्ताक आमी हर एक आमची चिंता आमचे इमोशनां कितें देवाचे विरोध आसा ते पूर आमी क्रिस्ताक खाल करचे म्हळ्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हज्या आलोचना बदलून देवाचे उतार कितें सांगता ते घट्ट काडूचे ते आमी मेडिटेट करीचे. त्या जाल्यार मात म्हज्या जिवितांत ती देवाची महिमा पळोवंक जाता. निमाणे गेल्या मी जोशुआ 1:8 आमी वाचल्या विकी गाल सिस्टर वेल डन प्रेज गॉड. पळया धर्मशास्त्र ते पुस्तक सदांच तुज्या वंटाचेर दवरू आनी तांचो बरें तुवें सत्य फालचे खातीर दीस आनी रात ताचें ध्यान कर. काले
आम्ही केदारात सत्र्यान पडूंक जाता दिसतानी ज्ञान ते मेडिटेट केल्यार मात आलोचन म्हणजे चिंता आपो परत परत ताच्या गायन्या गुण झाला जेजूच्या गायन्या गुण झाला म्हाका आशिर्वादांनी भरला त्या परत परत सांगल्यार मात्र तातून बोर आयला ते तुवें सत्रान फाळीचे जाल्यार काले करीचे दिसतानी राताचे ध्यान करीचे नियाळ करीचे हांव काले ध्यान करनासा काले हांव नियाळ करनासा तेन्ना तूं सर तुज्या कामांनी सुपळ जातलो आनी तुका जैत लागतले म्हणटा देवाचे उतार ताका धर्मशास्त्र पुस्तक सदांच म्हज्या तोंडाचेर आसा जे नियाळ करचे म्हळ्यार कोत्ता एक कशें म्हळ्यार गाय काण खाता वय केल्या उपरांत काले करता एक कडेन बसता बसून काले करता परत बायरान बरे करून परत कावन चिवूंक करता वय तोंडार त्या रितीन हांवें कितें आयकला काले उलयला परत हांवें मती नियाळ करीची मेडिटेशन म्हणटात मेडिटेशन त्या जाणां मात्र केदार मेडिटेट करता त्याला हांव ओबिडियन्स जाता ओबिडियन्स जाताना मात्र हांव ते कितें ताणें सांगलां ते उतरां ते पाळोवंक जाता तेन्ना तूं सर तुज्या कामांनी सफळ जाताय आनी तुका जैत लागता प्रेज गॉड हालेलुया ताका मेडिटेशन व्हेरी इम्पॉर्टंट काले तोंडार उसारले मात्र न्ही त्या दीस आनी रात नियाळ करीचे त्या विशयान मेडिटेट करीचे आमकां कोत्ता जे हांव चड चिंतता त्या प्रमाणे म्हजी कूड काम करता वय गे जर तर हांव देवाचे उतर मेडिटेट करना जाल्यार ते देवाचे जिवीत म्हज्या जिवितांत अनुभव करूंक जाता गी प्रेज गॉड हालेलुया त्या देखून धर्मशास्त्र पुस्तक सदांच तुज्या वंटाचेर धरू तातून बोर आयला ते तुवें सत्र्यान फाळचे खातीर काले करता सत्र्यान फाळीचे गी तुवें काले करूंक आसा ओबे करीचे जाल्यार दीस आनी रात ताचें ध्यान करीचे त्या जाणां मात्र तेन्ना तुज्या सर कामांनी तूं सफळ जातलोय आनी तुका जैत लाभतले प्रेज गॉड हालेलुया 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 ओके कोणाक काही सांगूंक आसा ऍड करूंक आसा बरें जालें सुम्याचे पवित्रात्म्याचे शिकयले पवित्रात्म्याचें पवित्रात्म्या डेली चिंता बदलूनचें काम आसा वय वय निरंतर प्रोसेस येस तें जालां म्हूण कोणेय सांगूंक जायना ना ना ते निरंतर वावरतो निरंतर वावर जावंकूच आसा मौन बदलूनचें न्ही गी वय वय मौन बदलूनचें मोरा पर्यंत मोरा पर्यंत आनी मौन आमचें बदलूं ना जाल्यार दुस्मान अटॅक करता कळटा आमचें आमी वीक म्हूण कळटा ताका वय वय वीक म्हूण कळटा आनी आमकां पासांत घालता घालता तो कोणाक गिरचे म्हणटा कोण आसा कोणाक सट्टांक न्ही कोणाक सट्टांक न्ही वय वय कोणाक वीक म्हण चिंतपाक कोण असता चिंताप म्हळ्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे चिंताप ना जाल्यार वय इजी जाता अटॅक करूंक ताका ट्रॅप हें धरूंक इजी वय उतरांत आसल्याक सतगत आसल्याक तितले सुलभ जायना तो देवाच्या जायना. उतराक मात्र भियेता न्ही दुसऱ्या खंयच्याक भियेना तो ताकाय नाटतना परतून हांव काय हालता की पळयता तो वय वय पळय गे हालोंक पळयता वय ताका आमकां देवान गन आनी बुलेट दिल्यात न्ही वय वय तालवार दिल्या जीब म्हणल्यार गन बुलेट म्हणल्यार देवाचे उतार दिला फायर कर वय ताका आमची सगळी वितर्का कल्पना आमी जेजू क्रिस्ताक काल करता आमची आलोचना पुरा देवाच्या कुशी विरोध पागोरलेले गर्विश्ट पागोर आमी नाश करता कल्पना इमॅजिनेशन इंग्लिशार बरें आसा न्ही गे वय 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 थॉट्स आमचे इमॅजिनेशन आमची जाणवाय एक्झॅक्टली प्रेज गॉड प्रेज गॉड आणि कोणाक काय ऍड करूंक आसा ब्रदर सिस्टर्स आणि या चर्चा मध्ये काय आसा ना ब्रदर समाज प्रेज गॉड कित्याक म्हळ्यार संवसारान जी येतना आमकां ते येवचेंत आतां हे वेग वय जाल्यार तशांत आयले वय वय तीन देवाच्या सांगातपणांत आसली वय पूण केदाळा ते टेम्पटेशन अशें येता की ते डिसेप्शन वय वय
पूण तांचो तीर कोण रावता तो मात्र जैत जाता. वय 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 करेक्ट. वय जिजो म्हणटा न्ही संवसारान तुमकां रीख आसता, गंज बेजाऱ्या पुरो आसतात, पूण हांवें संवसार जैतलेला तशें आमी जैतून आसा रेखा नाना कित्याक म्हळ्यार हांगा वय हांगा सांगता कित्याक हांगा ह्या संवसाराची साल तुमी आदार नाकात. कित्याक वय. म्हळ्यार आमी जीव जंतू संवसारांत वय वय आमचे टेस्ट एवरी डे आसा आनी एवरी टायम आसा. करेक्ट. संवसारांत तर जीव न्हू, संवसाराची तर साल आदार नाका म्हणून हांगा देव म्हणटा. वय वय करेक्ट. होय. पूण आमी थोडे फावटी दोन्ही मिक्स करता न्ही, ते प्रॉब्लेम. वय कॉम्प्रोमाइज ना. वय तुका खंयचे येस ऑर नो दोनूच म्हणचे तुवें. वय 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 आमी ते थोडे फावटी मिक्स करूं येता. तशें जावन वय ते जिवीत करूंक घे जायना. मरण घे Yeah. दोनांत एकच चूज करूं. वय, हांव वय. तें इल्लें कान घेता हे इल्लें कान घेता म्हळ्यार खंयचेय जायना. तो जायना. पुरा कोलॅप्स. करेक्ट. येस येस. दोन्ही पाय धरले बरी जाता. वय Thanks, वय Lord. वय Praise God. प्रेज गॉड. Yes. आनी कोणाक ती कांय सांगूंक आसा जाल्यार सांगा, ना जाल्यार आमी वय टायम वय. वय वय ओके. आमी एंड करया. जाय. पण शिकयता गी अर्गां Yeah. प्रार्थना. या मगळा बापा अर्गां तुका दिता बापा. आयच्या दिसा बापा तुवें सबार सतां उगडापण केलें आनी त्या सतांत कितें लिपोवन आसलें तें सबार संगती तुवें आमकां उगडापणाक दिलें. ह्या भावा मुखांतर पवित्रत्म्य सगळें हें शिकप आमकां हें उगडापण आमकां मेळ्ळें बापा. बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. आनी आमकां हो अवकाश एक तुज्या सांगातपणांत तुज्या उगडापणाचो आनी तुज्या सवें आमी तुजो मोग तुजी इन्स्ट्रक्शनां आनी तुजें हर एक कितें तूं आमचे खातीर भुरग्यां खातीर तुवें केलां तें ह्या झूम म्हणल्या प्लॅटफॉर्मांत आमी अनुभव करन आसा बापा. बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा हे मागणें करता तुज्या पुताची सुचन नामी आनी पवित्रत्म्याच्या मजतीन. आमेन. Amen. आमेन. आमेन. Thank you, Praise brother. God. Thank you, father. Thank you, brother. sister. Thank you. Thank you, sister. Thank you. Praise God. जॉईन जाल्ल्या सगळ्यांक. Yes. Praise Thank